पहिले सुवातेर या मिनिस्टरान कितें सांगलें काल की वो फ्लायओव्हर इज टू फॅसिलिटेट ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कार्गो फ्रॉम एमपीटी जे एमपी आसा टू स्ट्रेट आउट ऑफ गोवा। हांव रिपीट करता ताणें कितें सांगलां तें हो फ्लायओव्हर एमपीटी कडच्यान जो कार्गो येता ताका फॅसिलिटेट करपाक। आणि जेन्ना पयलो फ्लायओव्हर जेन्ना प्रपोज केल्लो तेन्ना ह्याच मंत्रीन कितें सांगुल्लें गर्दी जाता थंय लोक एअरपोर्टाचेर येता तांकां सुविधा करपाक हो फ्लायओव्हर करता। केदो फोटींग तो पळय ह्याच मनशान फोटी मारलेल्यो आनी आमी तेन्ना सांगुल्लें हो फोटी मारता हो फक्त कोणसो ट्रान्सपोर्ट करपाक। काल ताणें स्वता सांगलें पळय हातून दाखयलें केदी व्हडली फोटी मारलेली पळय ती। आतां दुसरें आमी सांगुल्लें हो जो फ्लायओव्हर हाडटा तो फक्त एअरपोर्ट हो बंद उडोवपाक। कित्याक तो प्रायव्हेट एअरपोर्ट पळय मोपा आसा त्या एअरपोर्ट बांदतना 37 प्रॉपर्टी खंयचो मंत्री इन्वॉल्ड आसा तो ह्या मंत्रीन सांगपाचें। तो आसा काय ना पळय तो क्लॅरिफाय करपाचें, नाल्यार आमी 37 सेल डीड दाखयता। कोण मंत्री इन्वॉल्व आशिल्लो प्रॉपर्टी विकपाक डेल्टिनांक पळय तो मागीर तोंड उगडपाचें ताणें। हे आमी आरटीआय मारून हे सेल डीड काडलेल्यो पेडणेच्यान। कोणे विकल्यात पळय ते सगळे 37 प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सुमार 20 लाखा वयर कोणे पयशे केले पेडणेच्या लोकांक कोणे भायर उडयले शेतकामतीक। आनी दुसरें ताणें त्या डेल्टिनांक विकला थंय सगळे काजिनो येतात थंय तो प्रायव्हेट प्लेयर तो थंय एअरपोर्ट चलयता पळय तो सो ताका फायदो जाय। हो एअरपोर्ट आसूं सर कॉम्पिटिशन तो हो तर एअरपोर्ट बंद उडयलो सगळे बिझनस त्या एअरपोर्टार वेतले त्या खातीर हो एअरपोर्ट बंद करपाक ताणें कोणे हाका आदेश दिलो आनी त्या खातीर कसो एअरपोर्ट बंद करतलो फ्लायओव्हर करया ताची हायट वाडोवया। आनी आमी पयलें सांगलें हो फ्लायओव्हर हाडटा कित्याक एअरपोर्ट बंद करपाक। कित्याक हायट जर इन्क्रीज जाली जाल्यार खंयचोच पायलट आपणाचे प्लेन घेवन देंवचो ना म्हणजे ऑटोमॅटिकली आमी करूंक ना बंद पायलट लँड करपाक सोदिना। सगळे सांगले की हे आडायतात आनी कितें करतात डेव्हलपमेंट आडायता। आतां कितें जालें आतां 17 पिलर तुमी कित्याक कातरतात 17 पिलर कातरतात कित्याक हायकोर्टान मानून घेतलें की हायट इज ओवर एंड एबव परमिटेड हायट रिस्ट्रिक्शन कोणे घाल्ल्यो मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन वायड अ गॅझेट ऑन 30th सप्टेंबर 2015 मोदी सरकारान हो गॅझेट हाडलेलो की तुमच्यान ही हायट इन्क्रीज करूंक जायना म्हण। सो ही वायलेट कित्याक केली एक कायद्या प्रमाणे आम आदमी गोंयचो ह्या एरियान तर घर बांदतलो सादो एक सिंगल स्टोरी पासून घर बांदतलो जाल्यार ताका परमिशन घेवचें पडटा नेवीचें। सो एनएचएआयन परमिशन कित्याक घेवंक ना नेवीचें आनी हो प्रश्न हांवें पार्लमेंटान विचारलेलो तुमी परमिशन घेतला काय ना ते म्हाका मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवे श्री नितीन गडकरीन रिप्लाय दिला आमी सगळीं परमिशनां घेतल्या म्हण। म्हणजे ताणें फोटी मारल्यो पार्लमेंटान आनी कोणे ताका सांगलें की परमिशनां घेतली म्हण मंत्री हांगा येना चॅक करपाक। सो हातून तर पयशी ही षडयंत्र पळय आशिल्ली तातून जी जशें सांगलां फोरम अगेन्स्ट करप्शन इलिगॅलिटी एंड डिस्ट्रक्शन आनी तांच्या नांवान 2 जाण कन्सर्न सिटीजन कोर्टान गेले आनी कोर्टान सान फेवरेबल एका धपक्यान सांगलें ते पिलर थंयसरले काडात म्हण हायट डिक्रीज करा की इट इज अ डेंजर टू सिव्हिल एव्हिएशन म्हण। सो हे मंत्रीन सांगपाचें कोण फोटी मारतालो पळय तो फक्त फोटी मारून ते बांदूंक सोदतालो विदाउट परमिशन। आनी आतां ते पळय नॅशनल हायवेचे ऑफिशियल आशिल्ले ते त्रासान पडल्या कित्याक ताणें ह्या मंत्रीचें आयकल्लें परमिशन घेनासतना तुमी फुडें वचा म्हण आतां ते त्रासान पडलेले आसा। आमचे जी बेसिकली जो आमी केस घातलेली पळय ती एक्झॅक्टली पब्लीक इंट्रस्टान नासलेलो। सी 2 गोश्टी आसात जर गव्हर्नमेंट कितें रितसर डेव्हलपमेंट नांवान आनी लोकां खातीर जर करता जाल्यार ते रितसर करपाक जाय। आमी मेटा स्ट्रीप टू समज एअरपोर्ट टू वेर्ना हायवे पर्यंत पळय थिंगा 8 लेन न्हू
ऑलमोस्ट 4 लेन आसा, थिंगा 8 लेन बांदपाचो इतको जागो आसा. जागो न विबाडता फ्लायओव्हर बांदता, वो कोणा खातीर बांदता, इतके कितें कंजेशन आसलें थिंगा. सो तेन्नाच तो म्हाका एक पॉयंट कळून येयलो की हिंगा कितें तरी झोल चालू आसा किंवा हो लोकांच्या पब्लीक इंट्रस्टान जायना. सो तेका लागून आमी तेचे रिसर्च केले आनी जशें कॅप्टन साहेबान सांगला तशें लेफ्ट सायडीच्यान जी आमची MES कॉलेजान हे आयच्यान न्हू, हे टेंटेटिव्ह म्हाका आतां 30 वर्सांची घरां तरी आसतली ती. आमी पळयता की तांकां ते 3 मिटराचे वयर हायट दिवपाक दिना. सो दॅट मिन्स ब्रिज जर बांदता एक 6 मिटराचो आनी त्याच्या वयर लायटीचो पोल 9 मिटर येतलो जाल्यार तो हायट कितकी जाली. सो हे कॅल्क्युलेशन म्हाज्यार बाबा एक्सपर्टान सांगपाची गरज ना. हे बेसिकली हायवे ऑथॉरिटीन किंवा नेव्ही एव्हिएशन आसा पळय तेंच्यांनी एक्चुअली ऑब्जेक्शन रेज करपाक जाय आसलेलें. आतां आमी गेले आनी आमी केस घातली आनी इट इज प्रूव्ड की इट वॉज इल्लिगल. आता इल्लिगल आमी केले जाल्यार आमी कशें डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट. इट इज समबडी वॉन्टेड टू एक्सट्रॅक्ट मनी, तेका लागून लोकांच्या माथ्यार हे ब्रिज हाडून घालतात. आनी हे ब्रिज बी बांदून एक्चुअली गोंयकारांक काय फायदो जावपाचो ना. हे दिसपाक 400 करोड 500 करोड 1000 करोड हे फक्त पेपरांचेर दिसतात, पूण त्या ग्राउंडाचेर त्या लोकांचो कांयच फायदो जावपाचो. कित्याक आमी जर डेव्हलपमेंट म्हणटा जाल्यार सादारण सकयल्या लोकांचे पयलीं डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. सो कोणाक बेनिफीट अशें दिसता तुमकां? इट इज अ पॉलिटिकल बेनिफिट्स आनी काय ना. हे कोल माफिया जे आसा पळय, आयज अदानीन सगळे पोर्ट घेतलेले आसा. JSW थंय कोल पळयता. आयज मुरमुगांव 4000 लोक कामाक आसलेले, तातूंत 300 लोक कामाक ना. पोर्ट सायज तीच उरल्या, कामूय तितकेच आसा, फक्त एक 4 कॉर्पोरेट हाऊसीस जोडटा. आतां तांकां कितें जाय, लोकांक वयल्यान गेल्ले जाय. आतां आमच्या पोटा वयल्यान सुद्दां वचपाक ते रेडी आसात. इट इज अ कॉर्पोरेट हाऊस आनी तातूंत हे आमचे पॉलिटिशियन जे आसा पळय बारीकशे पेटी थोडे पयशे घेवन जे येता आनी हे सगळें अशें घडटा. हे लोकांक फुडें म्हारग पडटा.